गाडीकडे वयतले तेन्ना म्हणजे हांगाचेर हात घातलो आनी 4-5 जाण येयले अटॅक केलो तेंची मारपाक लागले. हांव तेका हाडोवपाक गेलो तेन्ना म्हाका एकल्यान सुरी दाखयली म्हाका वच म्हणपाक लागले. ताका 2-3 मिनटां ताका केबल आनी बरो माल ताका मारयलो बी ताका बरो माल लागला ताका इंजरी भरपूर आसा. आता सध्या कंडिशन कितें आनी ताका ते मारताना ताका सांगताले पळय वाटो भायर सरला उत्तराखंडार जाला अशें करून मारतकच मागीर ताच्या तोंडाक शेण लायले तेमी आनी ताजे फोटो क्लिक करून तो गेले मागीर 3 बायक घेवन वयतले शेण हाडले. आज एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें. 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एकट्याक एक्टिव्हिस्टाक मारता ताका कावर्डली एक्ट म्हणटा. इट इज ब्रुटल. आय थिंक आमी वर्सभर जाले सांगता मिर्जापूर जाला म्हणून गोंय मिर्जापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिकपा बसलो. वर्स्ट कंडिशनान आहा तो भितर गोंयांतल्यान रगत भायर करता आंगार सारके मार्क्स आहा प्रायवेट पार्ट्साचेर अटॅक केले. सो इट्स अ व्हेरी वर्स्ट कंडिशन ताजे थंय सद्या भितर तो कॅज्युअलिटी ना. आज ज्या पद्धतीन इन द पास्ट बाब रामा काणकोणकर हॅड नेम्ड वन पर्टिक्युलर पर्सन की हो इन्वॉल्व आहा म्हणून हेजेर कारवाय जाय म्हणून जेन्ना तेका कोर्टा भायर बेला टायमार तेन्नाय तेका अटॅक केलोलो त्या वेळार दिस पुलीस हॅव फेल्ड. टुडे इट इज अ कम्प्लिटली लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम आहा फेलियर. दिसान दोळ्यांक अशा प्रकारची घटना घडप बरोबर न्ही आणि त्या संदर्भात म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट पुलीस आसा न्ही त्या संदर्भात योग्य प्रकारची चौकशी करतली अशें म्हाका आसा. आणि जर तो समाजाचो घटक आसल्या कारणान हांव मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्यांक आसतना हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. ज्या प्रमाणे सकाळी ते सुद्धा करंजळे सारख्या एरियेन जालो हातूंत खंय तरी डिटरन्सूच ना अशें दिसता. म्हणजे भंयूच ना कायद्याचो पुलीस प्रेझन्सूच ना काय कितें हो एक जाणून येता हातूंतल्यान. मागीर ते आशिल्ले जाल्यार कोणाची तपासतातूच जावंक जायना अशें करपाक. अशा पद्धतीचे इन्सिडंट सरकार कशाच पद्धतीन टॉलरेट करचे ना. हांवें पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला जो कोण ह्या फाटल्यान आसात पळय न्ही ताका जाता तितल्या बेगीन ताका अरेस्ट करून ताका जी शिक्षा दिवपाक जाता ती दितली. सरकार वील नॉट टॉलरेट.